सोमाराक गोयच्या साहेबाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले 9 दिसांच्या नोवेनाक तशेंच ह्या फेस्ता खातीर गोयच्या आनी कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्या भाविकांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लायिल्ली. हजारांनी भाविकांच्या उपस्थितीत हांगा प्रार्थना जाली. भावांनो आनी भयणींनो, जेजून केलां तशें भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी करुया. जेजून केलां तशें आमी करुया हो आमचो हेतू आसा आयचो. आमी इतलीं क्रिस्तांव लोक हांगा आसा, आमचे मदें दुस्पोट कित्याक जाता काय की जेजून सगल्यांक एकठांय केली, सगल्यांक कोणाक भायर रावंक ना. आमचे मदें गरीब कित्याक आसा काय, सगळ्या गरजेवंतांक जेजू पावलो. आमचे मदें झगडीं जातूच शांती कित्याक ना काय, कारण जेजून सगल्यांक भोगशिली. जेजून केलां तशें आमी करुया हें आमचे कडेन जायना. करूंक एकदम अवघड. आमी करूंक गेले तर कांयच जावचें ना. आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, सोर मनशांच्या तारका, आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितां. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक भागिवंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानांक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.